मडगांवच्या दामोदर साल टेम्पलान मार्चाच्या म्हयन्यात कोण तरी तोंडाक बांदून येयलो आनी लॉर्ड दामोदर हाचेर आसलेली भांगराची एक नेकलेस सुमार 1 लाख ताचो वेल्यू आसलो ती ताणें चोरून व्हेली। ते उपरांत ही चोरी जी टेम्पलाची कमिटी आहा तांकां गोमलें, तांणी फातोर्डा पुलिसीक इन्फॉर्म केलें, पूण हो न्यूज तांणी पब्लीक करूं ना, कित्याक जायते हिंदू भाव हे घडणे वरवीं तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जातले म्हूण। पूण आयज जेन्ना पुलिसीन जायतो तपास केलो, जायती इन्क्वायरी केली, जायते CCTV फुटेज तांणी पळयली, त्या उपरांत पुलिसींनी आयज विकास वसंत नायक हो शिरोडाचो तरणाटो हाका अरेस्ट केला। तशेंच आयज आमकां गमन आयलां की ताका पुलिसीन 3 दिसांचें रिमांड घेतलां आनी आतां न्यूज आयला की जी भांगराची नेकलेस ताणें चोरून व्हेलेली ती फातोर्डा पुलिसींनी रिकवर केल्या म्हूण। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावय डायस।